येवकार हा समृता कणगावकर, सुरवेटपुळाचे हेडलायन्स। दिवचल मये वाठारांतलो खण येरादारीचो प्रश्न आसा चालूच। येता ते लोकसभेत ईव्हीएम मशीना बदला बॅलेट पेपर वापरपाचे मयेचो आदलो सरपंच सुभाष किनेळेकारान केल्या ग्रामसभेत मागणी। बार आमरेखाजन शेतकारांची आयतारा मडकय जाली खासा बसका। स्लूस गेट कोसळून उदक रिकता शेतात, 600 शेतकारांचेर आयल्या हावळ। आयतारा रंगली गिरीची बाल ग्रामसभेत भुरग्यांनी मांडले साबार विषय। भुरग्यांनी कोयर, भटकी सुणी आणि गिरीच्या रस्त्याच्या अवतिकायेचेर दिलो भर। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। बार आमरेखाजन शेतकारांची आयतारा मडकय खासा बसका जाली। तांची स्लूस गेट कोसळ्ळा। उदक शेतात भितर रिकता, देखून शेतांचेर आदारून वट्ट 600 शेतकाऱ्यांक भोव लुकसाण जाता। तांकां शेती राखवण करपाक मेळना। तशेंच मामलेदाराचे बसकेक गैरहजर राविल्ल्यान बसका बरीच तापड जाली। पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट। आज बार आमरेखाजन हांगसर एक मीटिंग आसली शेतकारांची मडकय, आणि हे मडकय आज मामलेदार येवपाचो आसलो, पण मामलेदारान येवना म्हणटा तांची कमिटी काडपाची आसली। ती कमिटी काडपाचे काय जावना अजून। आणि हांगा जे फाटल्यान पळयता तुमी हे बार आमरेखाजन जे आसा ते हांगा 600 फार्मर आसात, 600 शेतकार आसात, आणि 600 शेतकार हांगा रोयतात। म्हणजे हे जे आता खाजनाक हांगा उदक आयिल्लें आसा, अशें म्हणटात की हांगा ज्यो मानश्यो आसल्यो त्यो मानशाची दारां मोडल्यात आणि हे उदक सगळें भितर आयिल्लें आसा। आणि आत्यांचें म्हणणें आसा की हांगा जे शेतकार रोवपाक शकतात आते शेतकार रोवपाक शकपानात, कित्याक हांगा उदक भरलेलें आसा आणि ते खणूंक शकपानात। म्हणून तांचो डिमांड आसा की हे शेतकार जे आसा तांची डिमांड आसा की हांगा जी मानश्यो आहा मानश्यो त्यो सारक्यो करच्यो आणि उदक बंद करचें आणि तांकां शेत रोवपाक मेळचें। कित्याक 600 लोकांचें पोट आसा, 600 लोकांचें हांगा फ्युचर आसा, 600 लोकांची फॅमिली आसा। ताका लागून ते म्हणटात की हेच शेताची तांचें पोट सारकें भरतात आणि ते आपूण हाचेर जगतात। ताका लागून मामलेदारान डिमांड आसा की हांगसर येवची आणि कमिटी काडची आणि ती दारां ती बंद करची आणि लोकांक एक शेत रोवपाक दिवचें। स्लूस गेट मॉडर्न पडल्या, शेत उदका पोंदा बुडला, हाचेर आयतारा मडकय खासा बसका जाली। पूण फोंडेचो मामलेदार खंयचेच बसकेक हाजीर नाशिल्ल्यान मडकय वातावरण गरम जाले। तशेंच आदल्या समित्यांनी खात्यात केल्ल्या घोटाळ्याची चौकशी करपाची मागणी शेतकारांनी केल्या, जी अजून हुमकळत आसा। आयकात तांचे उतफर्के। सांगपाक म्हटल्यार माणसो सारको ना, भायर भितर उदक आता भरते पाणी आणि सगळे आमरेखाजन म्हणून तितलें बुडलेलें आहा। तुका तर कळटलें आतां पळयतलो तूं, तेका लागून सांगता सरकारान हेजे बेगीन एक्शन घेवचें। आणि हे मिटींग कित्याक दवरले, मामलेदार येतलो म्हणून मिटींग दवरली। कितले मिटींग जाल्यो, मामलेदार येतलो आज येतलो फाटल्या, तो कसले कारणां लागून उरला आयज, तेका लागून तो येवंक पावना। म्हणून हांगा येवन शेतकरी बोवाळ घालता, व्हडलो खूब इश्यू जाला, पूण अजून तेजेर कांयच एक्शन जाता। आणि ते कमिटी काडवी म्हणटा थोडे नाका म्हणटा, आणि पॉलिटिक्स चड जाला हांगा। त्या हातून हांगा सगळं कांयच जावंक शकना। 4 वर्सां हांगा रोयपूच जाता, हे रोयता म्हणजे आतां फक्त कोरमूट रोवप पडटा। मुंडे कशें ज्योती जया तसले रोयल्या ते मरता। हांगा फक्त खारे शेतना कोरमुटूच, ते शिवाय पर्याय ना। खाजनाक येता जायना। आता वांयगणा सुद्दां उदक पावल म्हणटा न्हू, प्रॉब्लेमूच ना, चान्सेस ना। आता विषय कितें आसा, आमची जी शेतां आसा मडकय बार आमरेखाजन जवळ जवळ 25 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन खंय तरी बुडीत खात्यात गेल्या। आणि सरकार दरबारान सगळे प्रपोजल आमी मांडलेले, आणि सरकारा कडेन कॉरस्पॉन्डन्स केले तेजे प्रमाणे आमकां आतां हेड ऑफ कमिटींतल्यान खंय तरी परमनंट कमिटी काडपाक जाय आशिल्ली। पूण परमनंट कमिटी काडपाक सुद्दां काही आमचे शेतकार भाव आसा तेंच्यांनी ठाम निर्णय घेतला की कितें आसा विषय जो आसा तो मामलेदार हांगा येवचो आणि तेंगेली जी घराणी म्हणजे विषय जे आसा ते खंय तरी आयकवपाचे तेंच्यांनी, आणि त्याचे प्रमाणे लोकांक शेतकऱ्यांक खंय तरी न्याय दिवचो असो प्रस्ताव येयल्लो आसा। आणि प्रस्ताव दोन्ही वटेन पळयले जाल्यार बरो आसा, पूण काही आता लॉंग टर्मान जे कितें आसा, आता उदक सुद्दां भरत येता आणि शेतां बुडपाचे प्रकार वाडलेलो आसा, आणि लोकांची शेतकी शेतान उदक आयला आणि त्यो मानसो बिनसो मोडल्या। आणि प्रपोजला प्रमाणे जे माणसाचे जे सिस्टम आशिल्ली, ज्यो स्लायस गेटी आसा, मानसो ज्यो आसा त्यो लावपाचो सुद्दां प्रकार आशिल्लो, ते सगळे सरकार दरबारान प्रोसेस केल्लो आमी हेड ऑफ कमिटी असल्या कारणान। इवन जी पयलींची जी कमिटी आसा, एक्स कमिटी आसा, ते कितें अशें म्हणटात शेतकऱ्या प्रमाणे अफरातफर जालें म्हणटा, तेजे प्रमाणे जे प्रपोजल आसा ते आमी सगळ्यांचे रिप्रेझेंटेशन जे शेतकऱ्यांनी आमकां दिलां ते आमी सगळे
कन्सर्न ऑथॉरिटीकूय कळयल्लें आसा आनी ऑथॉरिटीन सांगले ते प्रमाणे जो आमकां नेमियार कर म्हणलेलो कन्सर्न CA तो सुद्दां आमी नेमियार करून कन्सर्न ऑफिसरांक दिल्लो आसा आनी त्याच्या प्रमाणे आतां शेतकऱ्यांनी जो प्रस्ताव मांडलो तो आमकांय मान्य आसा. सो ओवरऑल जे शेत आसा आमचे बार आमरे खाजन हे प्रिजर्व जावन उरचे आनी शेतकऱ्यांक रोवपाक मेळचे इतलेच आमची अपेक्षा आसा. कितें जे आसा त्रुटी आसा ते सरकारान जावं कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा तेंच्यांनी हेजेर लक्ष दिवन सॉर्ट आउट करचे. आता डिसिजन आता सगळो प्रस्ताव येयलो. आमचे शेतकार जवळ जवळ 70 शेतकार आशिल्ले. शेतकार 70 जाणांतले जवळ जवळ आता 40 शेतकारांनी सायनी मारल्या आमकां मामलेदार डिस्कशन जावपा जाय आनी मॅटर जो आसा तो सॉर्ट आउट जावपा जाय म्हणून. आणि आता फाल्यां 22 तारीख सुटी 23 तारखेक मामलेदाराच्या ऑफिसान मामलेदारान आता फोन केला त्या प्रमाणे सगळ्यांक रिप्रेझेंटेशन दिवपाक आपयल्लें आसा डिस्कशनाक. सो 23 तारखेक मंगळवारा सकाळी फुडें शेतकार आमगेले फोंडे मामलेदार ऑफिसान वतले. आमचे शेतां बुडोवन गेले आतां 4 वर्सां जालीं शेत बुडटा आमगेले. ते आतां कमिटी काडटा ती कमिटी वर्सां पयशे हिशोब कांय दाखयकूच ना. कमिटी काडटा ती मामलेदार म्हणटा आयज येता फाल्यां येता. आज फाल्यां मामलेदार एकूच ना. जॉन मामलेदार धाडटा बरोबर. आज कितें आसलें तुमगेलें? आज आमचे मिटींग आशिल्ली बुडलो पयलीं त्याच मिटींग आशिल्ली आमची कमिटी काडपाची आशिल्ली. मामलेदार सांगलें आपूण येता जाल्यार कमिटी काडुया. पूण मामलेदार येवन आतां कमिटी कशी काडटाली आमी? मामलेदार जाय कमिटी काडूया. ते पयलींचे हिशोब आमचे ते दाखोवपा जाय न्ही. तो पयलीं हिशोब कांय दाखयना. पयलीं फ्लॉट जाल्लो सगळो हिशोब केला घोटाळा केला सगळो. आतां कमिटी काडले पयलीं ते म्हणटा आमकां तेंका 6 म्हयने पयलीं काडलेली. ते कमिटी पयलीं कमिटी काडटा काडलेली. ते मागीर तेंका मानशे दारां गेल्या ती दारां करपा दिल्या. ती सगळें खंय दिल्या तितले हिशोब तांकां दिवपा जाय पूण तेंचे तेवूय काय करूं ना. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. दिवचल मये वाठारात खण येरादारीचो प्रस्न चालूच आसा. त्या बाबतीत बसकाय जाल्या. येता त्या लोकसभेत EVM मशिना बदला बॅलेट पेपर वापरचे अशी मागणी मयेचो आदलो सरपंच सुभाष किनळेकारान केल्या. EVM मशिनात घोळ जातात त्या कारणान ताजेर बंदी हाडपाचेरूय तो ग्रामसभेत उलयलो. कशें हायड करूं शकता. सटन XYZ तेंच्यांनी एक 5 मतां दिली, दुसऱ्याक 3 दिली, एकट्याक 10 दिली. पूण जो मेन जी पार्टी आहा कोणाक ताका जिखोवंक जावो ताका पळयतले जेन्ना कावंटींग करतना ताका 15 मतां पडली, ती ताका 2 मतां पडली. हो तेंच्यांनी थंयसर दिला काय ताका. आपूण पळयता कोण तुमी तुमची आमचे मया तुमचे आयतारा जाल्ल्या मये ग्रामसभेन पंचायत वांगडी हजर आशिल्ले. थळाव्यांनी गावातल्या खण येरादारीचो प्रश्न मांडलो आनी पंचायत वांगड्यांनी थळाव्याक तेको दिवचो अशें गावांत जावपी येरादारीक विरोध करीत म्हटला. सुभाष किनाळकारान EVM मशिना विशीं म्हायती दिली. लोकसभेच्या वेंचणुकेन बॅलेट पेपरच जाय, मशीन नाका, कारण तातूंत घोळ जाव येता अशें सुभाष किनाळकारान आपलो प्रस्ताव पंचायती मुखार दवरलो आनी वेंचणुकेन EVM मशिनाचेर बंदी घालपाची मागणी सुभाषान केल्या. स्पेशली जो आता सध्या जो विशय आहा तो EVM मशिनाचेर आनी आख्ख्या भारतांत सध्या हो विशय गाजलेलो आसा. हे जे EVM मशीन आहा ते EVM मशीन बॅन जावपाची सध्या गरज आसा. जेणे करून जे आमचे पयलींच्यान जे बॅलेट पेपराचेर जे आमचे इलेक्शन जाता त्या पद्दतीन परत एकदा टोटल जे इलेक्शन आहा विधानसभा लोकसभा हे बॅलेट पेपराचेर जावचे अशी माझी तरी इच्छा आसा. आनी खूब जे NGOज जावं इवन आतां तुमी आयकतात सोशल मिडियाचेर की जे सुप्रीम कोर्टाचे जे आदवोगाद एडवोकेट्स आहा ते सध्या रस्त्यार येयल्ले आसा की खंयच्या पद्दतीन EVMान फ्रॉड जाता आनी जी मतां एके पार्टेक मारता ती दुसरेच पार्टेक वयता. म्हणून ह्या पद्दतीचे डेमो सुद्दां ते रस्त्यार दाखयता लोकांक. इवन दिल्ली असेंब्लीन त्यांच्या एका विधेयकात कशे हॅक जाता आनी खंयच्या पद्दतीन जी मारलेली मतां आहा ती दुसरे एके पार्टेक वयता हे डेमो विधानसभेन दिल्लीच्या विधानसभेन दाखयलेले आसा. त्या खातीर म्हाजो एक प्रयत्न आसा की आमच्या मया पंचायतीच्या माध्यमांतून आयचे ग्रामसभेक की EVM जे मशीन आहा ते बॅन करचे आनी बॅलेटाचेर इलेक्शन जावचे.
सबंद इलेक्शन जाताले आणि फेअर इलेक्शन जाताले. रिजल्ट हेवटेनचो तेवटेन वचनासलो. जो लोकांक जावो तोच उमेदवार निवडून येतालो. पंचायतीक आमच्या बॅलट यूज करता, जिल्हा पंचायतीक करता, म्युनिसिपालिटीक करता. फक्त विधानसभा आणि लोकसभा हेकाच फक्त ईव्हीएम करता. पूण ईव्हीएमाचे सुद्धा 3 प्रकार आहा. एक तो दामलो म्हणटकूच बीप म्हणून येता. दुसरो काउंटिंग, जे इलेक्शन आमकां दाखयता. जेन्ना इलेक्शन काउंटिंग करता तेन्ना इलेक्शन काउंटिंगाचेर ते मशिनाचेर येता. बीजेपीक सो एंड सो वोट्स, काँग्रेसीक, एमजीपीक जावं आनी कोण बाकीचे खंय जाला तांकां इतकी मतां पडटा म्हणून. आनी तिसरो मागीर तेंच्यांनी हे केलो की फेअर इलेक्शन जावचें म्हणून व्हीव्हीपॅट हाडले. पूण ह्या व्हीव्हीपॅटाक अजून मेरेन इतकी आतां 2 का 3 इलेक्शनां जालीं पूण व्हीव्हीपॅट हे काउंट करिना. पूण व्हीव्हीपॅट काउंट करिना म्हणून हितूनच घोळ आसा हो सिद्ध जाता. कित्याक आमकां ती 60 सेकंडाचेर ती व्हीव्हीपॅटाच्या मशिनाचेर 60 सेकंडाचेर तुवें कोणाक मत मारला तें दाखयता. पूण ते पडटा भितून काय कितें जाता तें कांयच कळना. कित्याक म्हणजे दुसरें म्हणजे ती काउंटूय करिना. त्या खातीर हांव आयचो हो ठराव हांगाचो मांडटा. कित्याक की फेअर इलेक्शन जावचें आनी बॅलेटाचेरूच इलेक्शन जावचें. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवाउपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. भुरग्यांक फकत पुस्तकी गिन्यान न्हय तर राजकीय आनी सामाजीक गिन्यान लेगीत भोव मोलाचें. ह्या हेतान गिरी ग्रामपंचायतीत आयतारा पयलेच फावट बाल ग्रामसभा जाली. कोयर, भटकी सुणी, पिड्ड्यार रस्ते अश्यो वेगवेगळ्यो समस्या भुरग्यांनी ग्रामसभेत मांडल्यो. ग्रामपंचायतीचो सरपंच तशेंच हेर पंच वांगड्यांनी प्रस्न सुटावो करपाचें आश्वासन तांकां दिलां. पळयात. It happened 2 times for our dogs, which they were like overspeeding, especially 2-wheelers. They just hit our dogs and his leg is injured. But who are these overspeeding people? Tourists. Are they the locals or locals? Young boys? Not young, like they are Middle age? mature. Big buses come inside and they damage the boundary walls and also the internet wires. The guy, he came back, he heard because his window was down. He is asking me if I want to die. He didn't ask me, I went, he asked these people, this guy and another 2 of my friends. आयज गिरी ग्रामपंचायतीन भुरग्यांची पहिली बाल ग्रामसभा घडोवन हाडली. आयज भुरग्यांनी वेगवेगळ्या विशयांचेर आपले जे प्रॉब्लेम्स आहात त्या ग्रामपंचायतीन मांडले. भुरग्यांक पुस्तकी गिन्याना बरोबरच राजकीय आणि सामाजीक ज्ञान जावचे हो ह्या ग्रामपंचायती फाटलो मुखेल हेत आशिल्लो. आयज भुरग्यांनी जे वाठारांत स्ट्रे डॉग्स आसा, जे रस्ते पिड्ड्यार आसा, त्याच बरोबर जी गार्बेज हांगा थंय लोक उडयता त्या वेगवेगळ्या विशयांचेर आयज ह्या ग्रामपंचायतीन भासाभास जाली. तशेंच जे विशय आशिल्ले भुरग्यांचे जे प्रॉब्लेम्स आशिल्ले ते ह्या वाठारांतलो ह्या पंचायतीचो सरपंच तशेंच हेर पंच वांगड्यांनी सुटावो करपाचें भुरग्यांक आश्वासन दिलां. तशेंच हो जो वाठार आसा गिरी हो क्लीन आनी ग्रीन दवरपाक भुरगे कशे पद्दतीन वावर करूं शकता अशा वेगवेगळ्या विशयांचेर आयज त्या ग्रामपंचायतीन भासाभास जाली. आयज आमचे फर्स्ट ग्रामसभा जाले भुरग्यांचे. सगळे बरे जाले. आमचे कितेंय डाउट्स आसले ते सगळे क्लियर जाले. हांगा आमी सांगले सगळे ओके जाले. आमच्या भुरग्यांक कितें ग्राउंड मागीर ओवर स्पिडींग मागीर सगळे आमचे डाउट्स क्लियर जाले. तुका कशें दिसलें ग्रामसभा अटेंड करून? आय वॉज नायस. सगळे बरे जाले. Today we had a first ever Gram Sabha meeting for the children. We discussed all about problems which happened in our village. We were able to find solutions also to it. And yeah. So what was the main discussion? तुका कशें दिसलें? It was a good discussion. We were able to bring out important topics about what bad was happening in the village, what we needed to resolve. And we were able to find what to do about it. I got to know about this from a ward member, and this Gram Sabha was my first and also about the village. It was good and also spoke about some good things to put inside our village and keep it safe, clean. आयज आमचे सरपंच आणि डेप्युटी सरपंचान फर्स्ट टाइम आमच्या गिरी पंचायतीन बाल ग्रामसभा घडोवन हाडिल्ली आसा. आनी हेच्या पयलीं आमी जायत्यो ग्रामसभा एटेंड केल्ल्यो. बट अशी ग्रामसभा जी भुरग्यांचे प्रॉब्लम्स आनी व्यूज तेंचे आयकॉन आमी सॉल्व करूंक ट्राय करतले. आनी अशें म्हाका दिसता गोंयान सगळे पंचायती करिना. ज्यो गरज आसा भुरग्यांचे व्यूज घेवन
ते सॉल्व करपाची सारकी गरज आसा. मेन डिस्कशन आयज कितें जालें भुरग्यांचें? मेन डिस्कशन म्हटल्यार भुरग्यांनी एक तर गिरीन ग्रावंड ना, एक ग्रावंडा बद्दल डिस्कशन जालें. पार्क ना धाकट्या भुरग्यांक, चिल्ड्रन्स पार्क, तें आमी बेगीतले बेगीन करपाक ट्राय करतले. आयज म्हाका खुशी भोगता कित्याक आयज फर्स्ट टायम आमच्या विलेजान बाल ग्रामसभा म्हणून हे जाल्ले आसा. ते कित्याक प्रत्येकाने आपले व्यू मांडलेले आसा, ते आमी सगळ्यांचे आयकून केले, रेकॉर्डूय केल्ले आसा. तेंचे डिफिकल्टी ज्यो कितले आहात प्रत्येक सांगपाचें म्हणल्यार ते चायल्ड विलेज चायल्ड कमिटी एक काडलेली आहा, विलेज कमिटी केल्या. तशेंच प्रत्येकाचे व्यू आमी आयकून घेतले. तांकां प्रत्येकाक थोड्यांचे गार्डन आनी कितें स्पीड ब्रेकर स्कुला कडेन तशें डिफिकल्टी आहा ते आमी प्रत्येक रेकॉर्ड करून गेले. ते आतां आमी तेंचे फुडें सॉल्व करतले. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. शेनवार आणि आयतारा 2 दीस चालू आशिल्ले 44वे सम्राट संगीत संमेलन फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरात बरेच रंगले. या निमतान गोयच्या तसेच हेर राज्यांतल्या गायकांक आयकपाची संद गायक मोगींक मेळ्ळी. पळयात पुराय बातमी. संगीत हे संस्कृतीचे प्रतीक मानले जाते. भारतीय संगीत हे आपल्या भारतीय संस्कृतीचे प्रतिबिंब आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. स्वराकडून ईश्वराकडे जाण्याचा हा एक सोपा सरळ मार्ग आहे. मग तो शास्त्रीय संगीत असो, भावसंगीत असो, भक्ती संगीत असो, लोकसंगीत असो अथवा इतर कोणताही संगीताचा प्रकार असो, अशा नानाविध संगीतामुळे आपल्याला एक वेगळाच आत्मिक आनंद मिळत असतो. गोव्यातील व गोव्याबाहेरील अनेक दर्दी संगीत प्रेमी ह्या संमेलनास गेली कित्येक वर्ष हजेरी लावत असतात. सर्वांसाठी ही तर एक शास्त्रीय संगीताची मेजवानीच आहे. देशातील काही निवडक अशा अग्रगण्य दर्जाच्या संमेलनामध्ये आपल्या गोव्यातील सम्राट संगीत संमेलनाचे नाव प्रामुख्याने वरच्या क्रमांकावर घेतले जाते. व्हेरी गुड प्रोग्रेस आणि नवे एक फायनान्शियल डिसिप्लिन घालून दिला आणि आमी तांकां सगळ्यांक आतां मदत करूंक जाय. कितेंय एक व्हडलो फंड तयार करपाची तांची इच्छा जाल्या आणि तो फंड करून आमी सेल्फ फायनान्स करपाचें हाजे फुडली संगीता अशें आमी येवजिलां. ताका तुमी सगळ्यांनी मदत करपाक जाय. आजचे आर्टिस्ट सगळे बरे भशेन स्किलफुली सिलेक्ट केल्या आनी तुमी ते आतां सगळ्यांनी मिळून एन्जॉय करपाचें. Want me to remain as a student of music. Anyway, मैं जिस घराने से आप लोगों ने सभी सुन लिया, मैं बस एक शेर से शुरुआत करूंगा कि मेरे बुजुर्गों ने तो सभी करके चले गए, वो हम लोग उनके फुटस्टेप्स पे, we are following his footsteps, their footsteps, the great फयाज खान साहब, विलायत खान साहब, लताफ़ा खान साहब, शराफत खान साहब, उन्हीं के नक्शे कदम पे हम लोग चल रहे हैं. बस ये है कि अंदाज़े बयां हर बात को एक नई शक्ल दे देती है. अंदाज़े बयां हर एक बात को नई शक्ल दे देती है, वरना इस दुनिया में कोई नई बात नहीं. तो मैं तो वही करूंगा जो मेरे बुजुर्ग कर चुके हैं. बस थोड़ा सा अपना जो मेरे बुजुर्गों की है चीजें, गाना बजाना तो बहुत मुश्किल है. मैं सभी बुजुर्गों से, यहाँ सब मेरे भाई बैठे हैं, उनसे इजाजत चाहूंगा और रामपुरी घरासी से अपना गायन शुरू करूंगा. उसके बाद अगर वक्त हुआ तो मैं जरूर सुनूंगा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकार आनी सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कुट्टरी जिमखानान रॉजमंड क्रूज नागोवा एससीक 3-0 अशे गोल फरकांनी हारायलो. युनायटेड क्लब ऑफ उतोड्डा वतीन एसएजी मैदानाचेर उतोड्डा हांगा ऑल गोवा इंटर विलेज फुटबॉल सर्त घडोवन हाडिल्ली. ऑल गोवा इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीत जाल्ले रोमांचक मॅचीत कुडतरे जिमखानान रॉजमंड क्रूज नागवा एससीक 3-0 अशा गोल फरकांनी हारायलो. युनायटेड क्लब ऑफ उत्तोड्डा वतीन एसएजी मैदानाचेर उत्तोड्डा हांगा ही फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली.
कुडतरेच्या जॉसलनान मिडफिल्डांतल्यान धाव घेवन 3 खेळगड्यांक टॅकल केलो, पूण नागवाच्या गोलकीपरान बरो बचाव केलो. वेळार स्कोर 0-0 असो आशिल्लो. कुडतरेच्या मिलाग्रिस फेर्नांडिसाच्या गोलान दुप्पट करून स्कोर 2-0 असो केलो. कुडतरी जिमखाना वतीन एन्स्लेमान तिसरो गोल केलो. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी शिवानी सांगेलकार. डिसेंबरात राज्यात उष्णता आयल्या उपरांत जानेवारीत राती थंड जाल्यात. तापमान सामान्य परस चढ उरतले, पूण वाऱ्याक लागून उष्णतायेंतल्यान बरी सुटका मेळटली आनी फुडल्या सप्तकात आमकां कांय सुखद हवामान अणभवपाक मेळटले. ह्या सोमाराक गोंयांत सोबीत हवामानाची अपेक्षा दवरात. मळब, निवळ आनी सौम्य तापमान आसतले. सुखद वाऱ्याक लागून उष्णतायेंतल्यान सुटका मेळटली, पूण ताका लागून दृष्टिकोन आनी हवेच्या दर्जाक आव्हानां दिवंक शकता. खर वाऱ्याक लागून भायर सरतना प्रवाशांनी जतनाय घेवची, IMDचो सल्लो. आजचे चडावत आनी उणें तापमान 32 आनी 21 डिग्री सेल्सियस उरतले. भव्य हवामान निवळ मळब सप्तकाक येवकार दिता. तापमान सुखद उरतले म्हणून थंड आनी वाऱ्याची परिस्थिती. सोमारा सकाळी आनी राती धुक्यांची शिटकावणी, प्रवाशांनी रावचे सादूर. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 32 डिग्री सेल्सियस आनी 21 डिग्री सेल्सियस. गोंय दर्यादेगे वयल्या बोटींच्या मालकांक कसलोच अलर्ट जारी करूंक ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.